सरकाराची खाती आनी आस्थापनांनीच लायटीच्या खात्याचे बॅलन्स शीट हालयला। कितलो तेंपूच जालो बिलांच भरिल्लीं नात। त्या भायर फॉल्टी मिटरांचो आंकडो लाखां मऱ्यांत पावलो। ते बदलपाक 51 कोटींचो परत खर्च। सरकाराचेच आंकडे पळयात कितें सांगता ते। बिलां फारीक जायनात, खात्याचे बॅलन्स शीट हाल्ला। सरकाराची खाती आस्थापनाच लायटीची बिलां भरिनात। खाती आस्थापना कडेन 52 कोटींची बिलां अडकल्यात। 91,000 मीटर फॉल्टी एवरेज बिलिंग जातलें। घरगुती 15,000, कमर्शियल 76,000 मीटर फॉल्टी। 2 वेगवेगळ्या स्किमीं खाला मीटर बदलपाची मोहीम। 4 वेगवेगळ्या एजन्सी कडेन टेंडरां, कामांची ऑर्द दिली। मीटर बदलूंक सरकार मोडटलो 48 कोटी रुपया। खात्याक अजूनय 10 ते 12% पॉवर लॉस मेळटा। लायटीची चोरी मात 0.006% म्हूण खातें आंकडो दाखयता। घडये तोय मीटर डिफेक्टिव्ह। गोंयांक वीज पुरवण सगळी विकती। पावर भायल्या ग्रिडांतल्यान येता तितलीच। पावर टॅरिफूय वाडत आसा। पावर खरेदीवेलो खर्च आनी येणावळींतलो फरक भरून काडपाचे सरकाराचे यत्न फळादीक जाता कशें दिसतात। 2015-16 वर्सा येणावळ 1,325 कोटी आनी खर्च 1,882 कोटी। 2016-17 वर्सा येणावळ 1,593 कोटी आनी खर्च 1,795 कोटी। 2017-18 वर्सा येणावळ 1,875 कोटी आनी खर्च 1,861 कोटी। खात्याक सध्या फूल टायम मंत्री ना। पांडुरंग मडकयकार दुयेंत पडून 1.5 म्हयनो जालो। 4 दिसां फाटीं खात्याचो कारभार स्वता मुख्यमंत्र्यान घेतला। खात्याचो मुखेली एक्सटेन्शनाचेर काम पळयता। 5,626 कामगारांची फौज आशिल्ल्या लायटीच्या खात्याचे प्रस्न मात जाग्यार पडनात। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।